नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। फाटल्या सरकाराच्या कर्माक लागून येवजण्याक आडमेळी, राज्यपालान अभिभाषणात उक्तायली खंत। मायनिंग बंद जाल्ल्यान 3.5 लाख लोकांचेर आकांत, 1,500 कोटी येणावळ उरली। गोंयचो लोकायुक्त मार्च मेरेन लागतलो कामाक। विधानसभेत सरकारान मांडले लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक। स्कुलांनी भुरग्यांक हायटेक गजाली दिवपाच्यो सरकार करता गजाली, मात कितलेशेच सरकारी शाळांनी ना टॉयलेट ना पियेवंक उदक, शाळांक ना दुरीग। स्टुडंटाच्या चौकशेंत म्हायती उक्ताडा। मतिमंद चलयेचेर मडगांवां बापायन केलो बलात्कार, व्हडले भयणीन केली पुलीस कागाळ। 3 वर्सां चलताले अत्याचार, पुलिसांनी बापूय आनी काकाक केली अटक, काकान केलो विनय। एनडीपीएस ट्रायल कोर्टांनी केशी तडीक लागनात म्हूण हायकोर्टान उक्तायलो हुस्को। एनडीपीएस केशीची हायकोर्टान मागली सरकारा कडच्यान म्हायती। फॉरेनर आरोपी वर्सांची वर्सां आडकल्या जेलींनी। आनी खेळा मळार जपान कराटे असोसिएशनाचे 30वे राष्ट्रीय कराटे सर्तीक इतिहासीक प्रतिसाद। हजारावयर कराटेका वांटेकार, सगळ्या राज्यांनी तयार जातात बरे कराटेकार। सेन्सा खबर विस्तारान। फाटल्या सरकाराची कर्म आनी प्रकल्पाचो आवाठ नाका तितलो वाडयिल्ल्यान सरकाराक येवजण्यो चालीक लावंक येणावळीची आडमेळी येतात, अशी खंत राज्यपालान अभिभाशणात उक्तायल्या। विधानसभेचे 5 दिसांचे शियाळी अधिवेशन सोमारा अभिभाशणान सुरू जालें। मायनिंग बंद जाल्ल्यान 3.5 लाख लोकांचेर आकांत आयला। 1,500 कोटीचो महसूल गेला, मात लोकांक आदार करपाचो आनी कायदेशीर मायनिंग सुरू करपाचो सरकाराचो हावेस आसा। The previous government had left behind a current liability of rupees 1,500 crores. Despite such inherited crippling legacy, my government has introduced a number of innovative welfare measures. The direct loss on mining royalty is to the tune of rupees 1,000 crore per annum, approximately. More than 1 lakh people who are engaged in mining activities directly and indirectly have become jobless. The total number of people impacted by the closure has thus been close to 3.5 lakh. My government also intends to provide monthly cash compensation between rupees 3,000 to rupees 6,000 to those who are employed in mining-related activities and are rendered jobless. My government intends to spend at least rupees 15 crores every month during the calendar year as an interim relief to all whose livelihood has been terminated by supporting them through rehabilitation schemes. We are in touch with the Honorable Prime Minister and the Union Finance Minister to allow a special financial package to the state for supporting the rehabilitation of mining impacted population. वरिष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आणि वरिष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर। मार्च सोंपता म्हणल्यार लोकायुक्त कामाक लागतलो अशें उतर राज्यपालान अभिभाशणात दिलां। लोकायुक्त कायदो दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत सोमारा मांडलें। On the matter of appointment of Lokayukt, the shortlisted name has been referred to the Chief Justice of the High Court of Bombay, and my government expects the office of Lokayukt to become functional by the end of March. The Goa Lokayukt पयली दुरुस्ती बिल 2013 सभागृहासमोर सादर जाल्लें आसा। जुईज पळय आहा तो रिक्वायरमेंट वाडयला, म्हणजे एक तर तो सुप्रीम कोर्टाचो जुईज आसूंक जाय किंवा हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस आसूंक जाय। 16A इंट्रोड्यूस केला, दीस फॉर द फर्स्ट टायम दिस वॉज नॉट देर।
जातून भितर पब्लीक फंक्शनरी टू वेकेट ऑफिस इफ इज फाउंड गिल्टी 10,000 रुपया फायन आशिल्लो फॉर मेकिंग फ्रिवलस कंप्लेन. That has been increased to not less than rupees 1 lakh. It can extend up to 10 lakhs. That is not for complaints which cannot be proved. It is for false complaints. नाही अमेंडमेंट आता पास झाले की असेंब्ली झाली की 3-4 दिसा भितर येतले कारण दिस अमेंडमेंट नीड नॉट गो देअर. These are not amendment which requires president assent. अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान सभापती राजेंद्र आर्लेकराचेर केल्ले जाहीर आरोपांक सभापतीन सभाघरान हरकत घेतली. ह्या फुडें बेबुनियाद आरोप करपाचे धाडस कोणे करचे न्ही अशी शिटकावणी सभापतीन दिली. मात ते आयकूंक विजय सभाघरान नाशिल्लो. श्रीत विजय सरदेसाय हांणी गोंयचे सभापती राजेंद्र आर्लेकर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारका कडल्यान आणि भारतीय जनता पार्टीच्या जनरल सेक्रेटरी कडल्यान सभागृहान विजय सरदेसाय आणि आलेक्स रेजिनाल्ड हांकां उलोवपाक दिवचे न्हय म्हणून प्रेशर हाडटात, तशी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दितात अशा पद्दतीचो तांणी आरोप केल्लो आसा. अशा पद्दतीचे बेबुनियादी आरोप करपाचें धाडस तांणी हाज्या फुडें करूं नये. खरं म्हणजे हो सभागृहाच्या हक्कभंगाचो प्रस्ताव आसा. काही सदस्यांनी म्हाका तशें सुचयलें बी, पण आत्ता केवळ समज दिवन हो विशय हांव हांगासर सोंपयतां. वरिष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आणि वरिष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर. स्कुलांनी भुरग्यांक हायटेक गजाली दिवपाच्यो गजाली सरकार करता, मात कितलेशेच सरकारी शाळांनी टॉयलेट आनी पिवपाचें उदक ना. कितलेशेच शाळांक दुरीग ना. प्रुडंटान केल्ले चवकशेंत अश्यो टॉयलेट नाशिल्ल्यो 10 सरकारी मुळाव्यो शाळा आनी पिवंक उदक नाशिल्ल्यो 19 शाळा आसात म्हणपाची म्हायती मेळ्ळ्या. सरकारी शाळांचेर हे पयलीं प्रुडंटान केल्ल्या रिपोर्टांत एकूण 60 शाळांची छप्परां धोकादायक आनी कोसळपाक तेकल्यांत म्हणपाची म्हायती उक्ताडार आयिल्ली. गोंयांतल्या बऱ्याच सरकारी प्राथमीक शाळांनी संडास आनी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था ना अशी माहिती सरकारी सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. शाळांनी संडास नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक सैमीक विधी खातीर उक्ताडार वचचें पडटा. सुमार 10 सरकारी शाळांनी संडास नाशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. 19 सरकारी शाळांनी पिवपाच्या उदकाची वेवस्था ना. तातूंत दक्षिण गोंयांतल्या 15 आनी उत्तर गोंयांतल्या 4 शाळांचो आस्पाव आसा. गोंयांतल्या बऱ्याच सरकारी शाळांक दुरीग ना. ज्या शाळांक दुरीग ना त्या सगळ्या शाळांनी आपणाले पयशे मोडून दुरीग बांदचे अशें परिपत्रक शिक्षण खात्यान 17 जानेराक सगळ्या शाळांक धाडला. सरकारी शाळा, अनुदान मेळपी शाळा आनी हेर सगळ्यांक हे परिपत्रक धाडला. सरकारी शाळां खातीर कोण दुरीग बांदतलो? मुरगांव तालुक्यांत घडिल्ल्या बलात्कार प्रकरणा उपरांत सरकारान शारांतल्या शाळांक पुलीस संरक्षण दिला, मात गांवगिऱ्या वाठारांतल्या प्राथमीक शाळांचें कितें? सगळ्या शाळांनी CCTV कॅमेरे लावचे अशी शिफारस आमदार विष्णू सुर्या वाघाच्या मुखेलपणा खाला आशिल्ल्या समितीन केल्या. सरकारी शाळांनी मात मुळाव्यो सुविधाच ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. मडगांव एके मतिमंद चलयेचेर तिच्या बापायनूच बलात्कार केलो म्हणपाचो भयानक प्रकार उक्ताडार आयला. पिडीत चलयेच्या व्हडले भयणीक ही गजाल कळ्ळी तेन्ना तिणें प्रकरण पुलिसां मेरेन पावयलें. बापूय 45 वर्सांचो. फाटलीं 3 वर्सां जाले ते चलयेचेर अत्याचार चलताले उक्ताडार आयला. तिच्या काकानूय तिचो विनयभंग केला म्हूण आरोप जाला. पुलिसांनी चलयेचो बापूय आनी काका दोगांकय अटक केल्या. तळावले घडिल्ली गजाल सगळ्यांक शॉकात करपा सारकी. मडगांवचे पोलिसांनी 45 वर्साच्या एका दादल्याक अटक केल्या. मानसीक नजरेन अपंगूळ आशिल्ल्या आपलेच धुवेचेर ताणें बलात्कार केलो म्हूण ताचेर आरोप आसा. तशेंच चलयेचे 65 वर्साचे काकाकय पुलिसांनी अटक केल्या. चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण ताचेर आरोप आसा. ते चलयेचे व्हडले भयणीनूच आपल्या बापायची आनी काकाची कर्मां उक्ताडार हाडली. डिसेंबर 2010 सावन ते त्या चलये वांगडा शारिरीक संबंद दवरताले अशें मुखार आयला. बलात्कार करपी बापायचे आड भारतीय दंड संहितेच्या 376, 306 आनी 342 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला, जाल्यार काका आड भारतीय दंड संहितेचे 384, 306 आनी 342 कलम लायला. दोगूय सध्या पुलीस कादयेन आसा. इतले मजगती मुरगांवचे बलात्कार प्रकरणांतले गुन्यांवकारांक धरपाक पुलिसांक अजूनय जमूंक ना म्हूण मंगळारा वास्को बंद दवरपाची तयारी मुरगांव तालुका एक्शन कमिटी करता.
हो बंद शांततायेन पाळपाचो उलो आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान मारला. 29th बंद तर कोत्ता म्हणटा जाल्यार आमी एक पिसफूल कशें म्हणजे आमी कोणाक दादागिरी करना, कोणा कडेन सांगना, एक रिक्वेस्ट केला. ह्या आमच्या मारबांगोवा तालुका एक्शन कमिटीन रिक्वेस्ट केला की सगळे शॉप ओनर्स एस्टॅब्लिशमेंट जे कोण आहा बिजनेस कोण करपी तांकां रिक्वेस्ट केला की 29थार हें वास्को बंद जावचें म्हण. आनी आयज हांवें चोयलां वास्को शहरान हिंगा पुलीस वचोन जे दुसरे मनीस वचोन तांकां दादागिरी करून सांगता तुमी तर ओपन बंद केलें जाल्यार तुमकां आमी तुमचेर आमी कितेंय तरी कोत्ता म्हणून. हें नोटीस सेक्शन 149चेर हे सेक्शनाचेर कॉल लेटर धाडला. हें धाडपाक कारण कितें? हें धाडपाक हितून एक कसली आहा कितें चूक केली आमी जे आमकां हक ना, आमकां रायट ना, स्पीच वो कितेंय करपाचें आमकां रायट ना. ह्या पुलिसांनी आयज हे भाशेन कॉल लेटर धाडून हे आमकां भिवोवपाक कारण कितें? रिपोर्टर समीर भट आणि सुरेंद्र मडकयकार प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक वेवसायिक विसव.